सरकार बिल हाडपाक सोदता पळय बीजेपी कोमदात लँडा वयले घरां रेग्युलरायज करपाक ते कोणाक लागून गोंयकारांची घरां कितली आसा हेंच्या कडेन सर्वे बस्ती सगळे जाल्यान भितर 10-15 हजार जे वोटर जाला पळय तांकां प्रोटेक्ट करपाक हो कायदो हाडपाक सोदता. सो हेंच आमकां नाका की फुडलो सरकार येतलो आमी युनायटेड तेंच्या वांगडा रावतले सरकार करतले आनी परते तेंकांच वयर काडटले आनी तेंचे बस्तीची अपार्टमेंटां करून दितले हें आमकां मान्य ना. हें करपाक आमी येवंक ना आनी तें आमी करचेंय ना. हेंचे जर गोंयकारांचे हांकां पडला येवनी वांगडा आमी लेटर करता तांकां आमी इनवायट करता बसया टेबलार गोंयकार कोण तो डिफायन करया गोंयची जमनीचो मुखार वचपाचें पळोवया मागीर फुडें ना जाल्यार फायदो कांय ना. 2024 लोकसभा इलेक्शन साऊथ गोवान ओपोजिशन युनिटी टेस्ट केली आणि टेस्ट आमी पास जाले ते भशेन ही टेस्ट पास जाता जाल्यार आमी पळोवं येता ती जी आमी आमचे भितर एकवट और आमचे भितर युनिटी जी जाता ती कंडिशनल युनिटी आसूंक जायना ती अनकंडिशनल युनिटी आसपाक जाय आनी तातूंत एकूच शत्रू आसपाक जाय म्हणटा बीजेपी. We are possibly anticipating. He has said, I believe, that he would write letters to political parties. तुम्ही पोगोक agree आहात सर? Now see, whatever is in the constitution, I believe in the Samvidhan. Whatever, definitely Goans need to be get representations with regards to reservation. Why should not Goans get reservations? In every industry, in employment, in industrial sector, in agriculture sector, in jobs. So all are these things. We are fighting for Goans. Why should we fight for other people of other states? It is necessary that Goans first get the equal right, and wherever there is, if there is things or amendments that need to be bought, definitely it should be bought. If other states can bring it, why not go?